आमचे मये गांवचे तीर्थभागातले हे तळे आहा ते सगळ्याक पाणी दिता, आमच्या कुळागरांक दिता, शेतांक दिता. अशें हे आतां आमी ते तळे उसपून घेता. हो आमचो शैलेंद्र भाई तेन्ना तेणी आमकां एक विचार हाडलो आनी तेणी एक सर्वे केली अशी पळोवपाक कुळागरांक कितके जाता, लोक पाणी कितके पियातले, कशें तुमकां कितके हे जातले हे तेणी पयलीं सर्वे केली कोणें हाडून. आनी ते सर्वे प्रमाणे बघून आमी काम करुया. आमी म्हटलें करुया कित्याक आमकां खबर आहा ही आमची धोणाची तळी आहा, एका पाणी ह्या तळ्याचेच जाता. आतां कितकीशीच वर्सां जालीं केन्ना जाल्लें तें आमी नकळो, पूण हे पाणी सगळे शेतांक वता. आतां काही कारणांक लागून माती येवन सगळे व्हाळ बी पुरलेले आहा, ते पर्यंत हे पावना. आनी हे आमचे जे तळें आहा ते कितको चिकोल भरला तो तुमी जाणा. हे तळे कायद्यान वर्साचे वर्सा उसपोंक जाय, तेन्नाच हे क्लियर उरतले. हे सगळें आमी आतां आमच्या सरकाराकूय सांगता की केन्ना तर तुमी आतां आमचो शैलेंद्र भाई येता आनी आमकां हेल्प करता, हे नाका, पूण तुमचो आमकां बरो हेल्प जावो केन्ना. पण आता एक साफ सफाई कोण करता? आता हे आमच्या शैलेंद्र भाईन आमची परशुराम सेना आहा त्यांचे हांव आभार मानता. त्यांच्या मार्फत आमी कशें तरी हे भाईन खसून तरी खसून खरपट करून कशें करूं, पूण ते आमकां. पूण आता वावुरतात ते कोण? आता ही वावुरतात सगळी आमची वाड्या वयली लोक न्हू, सगळे वाड्या वयले स्थानीक तांकां सांगलें आमी भोंवन गांवान हें पाणी आहा तें आमच्या लोकांक उपयोग आसता, पियोवपाकूय उपयोग आहा. फाल्यां आतां एखादो दुश्काळ येयलो जाल्यार ह्याच तळ्याचें पाणी आमकां पियोंक जाय, आनी खंयचें पियातले. आनी आमकां पाणी पावना म्हणून ही बघ आमी आज काम करता. कितली वर्सां जाली उसपोंक नासली तळी? कितली वर्सां ही तळी उसपोंक ना? तळी उसापलेली आसली ती, पूण परत मायनींग बेल्टा खातीर हे सगळे तळी परत पावसाचें सगळें उदक येता, माती येता आनी परत फिलअप जाता. गेले 2 वर्सां उसोपलेले परत आहा तशेंच जाला हे. म्हणून आमकां परशुराम गोमंतक सेना सुभाष वेलिंगकाराचो चलो शैलेंद्र वेलिंगकार हो पयल्या पासून हांगासरूच ते मोठे जावन आयिल्ले लोक, तेंच्यांनी हे पळयल्लें आसलें आनी तेणी आमकां हेल्प केली की तुमी फुडें सरा, आमी आपूण तुका हेल्प करता म्हणून. आनी ते थ्रू WRD आमचे सुभाष शिरोडकारान तेणी मदत आमकां मेळ्ळी, तेजी बी मदत मेळ्ळी आणि आमचे हे काम जावन गेलां. हालींच आमी गोमंतक जल संवर्धन उपक्रम अशा प्रकारचो उपक्रम सगळ्या गोंयभर आमच्यो ज्यो वॉटर बॉडीज ज्यो आसा म्हणजे धाकटे तळयो आसत, बाकीचे तलाव आसत, अशांचे स्थानिकतेच्या आधाराचेर विथ द लोकल हेल्प, स्थानिक लोक जे आसात तांच्या आधाराचेर एक भूतऋण म्हणून प्रकार जो आसा भारतीय शास्त्रांनी म्हणजे निसर्गा कडेन आशिल्ली मनशांची कर्तव्यां ताच्या अंतर्गत अंडर ऑब्लिगेटरी सेन्स आमी आज सगळे ह्या गोमंतक जलसंवर्धन उपक्रमाचो शुभारंभ जो आसा तो तीर्थबाग मये ह्या तळयेंतल्यान आमी सुरू करतात. हांगा आमच्यो अनेक स्थानिक महिला हांगा उपस्थित आसात, परशुराम गोमंतक सेनेचे अनेक पदाधिकारी अशे सगळे आसात, स्थानिकांचे ज्येष्ठ शेतकरी आसात, बबनबाब आसा, दिलीपबाब आसा, दत्तराज आसा, अशें तुमकां सगळ्यांक दिसतलें. आनी एक जाणटो म्हणजे भारतीय शास्त्र प्रमाणीत जो दृश्टिकोन आमचो जो आशिल्लो आनी आमच्या जाणट्यांनी गोंयच्या जाणट्यांनी तो प्रत्यक्ष जिवनाच्या व्यवहारान उतरयलो अशा प्रकारचो समग्र आणि होलिस्टीक आणि इंटिग्रल म्हणजे जडसृष्टी, प्राणीसृष्टी, वनस्पती सृष्टी आणि मनुष्य सृष्टी दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, दे आर ऑल सिंथसाइज, इंटरसिंथसाइज्ड अशा प्रकारचो विचार आमकां दिसलो. आणि हो विचार जो आसा तो आज येन केन म्हणजे जी कारणां जी आसा ती सगळ्यांक आमकां खबर आसा. सरकाराचो एकंदरीत पळोवपाचो दृश्टिकोन प्रकृती कडेन हो सकारात्मक आसूंक जाय आशिल्लो, पण त्या आमकां दिसना. त्यामुळे आमचे गोंयचे लोक जे आसात त्या गांवगिऱ्या वाठारांतले गांव हे आमचे संस्कृतीची शक्ती केंद्रां आणि तांच्यांनी जे जीवन हे समग्र जीवन जे जगला तांच्या आधाराचेर आमच्या सगळ्या गांवची तळयो ज्यो आसात आणि बाकीचे हे जे आसात प्रकृतीचे भाग जे आसात तांचे संवर्धन करपाचे एक स्तुत्य अशें हे जे आसा शुभारंभ तो हांगाच्यान आजच्यान जाला. ताका अत्यंत पूरक अशा प्रकारची भूमिका जी आसा ती सरकाराची आसूंक जाय. ह्या बाबतींत तांची आशिल्ली पाटबंधारे मंत्री, उदका स्त्रोत मंत्री सुभाषबाब शिरोडकर हांणी ते प्रायोरिटी दिली ताका आणि तांच्यांनी थ्रू टेंडर हे घडोवन हाडलें आणि तातूंतल्यान आमकां हे मेळ्ळें, प्रोत्साहन मेळ्ळें. अशाच प्रकारची सहाय्यक भूमिका ही WRD खात्याची आसची आणि आमच्या सगळ्या मयाच्यो सगळ्यो वॉटर बॉडीज ज्यो आसा तांच्याय संवर्धनाच्या दृश्टींतल्यान स्थानिक आमदार जे आसात, स्थानिक पंचायती आसतल्यो अशा सर्वसमावेशक दृश्टिकोन दवरून तांकां घेवन फुडें वचप अशा प्रकारची एक मोख, एक ध्येय जें आसा
ते श्री परशुराम गोमंतक सेनेन दवरला.